मिगेल बायल भारी बुद्ध म्हणून शिनान सांगिले फट्टी दायनी पळे अंत आळाम घेऊन आयलितो आजी आळाम मिळले एक नमने अदृष्टाची वरदराय मम्मल घरची पुरा टूरा गेल्लींती तशी दावनु आम्ही कोणे काम वत्ताना ती हा वशीच येत सिली कोण की उल्लेल वरी ऐकल म्हण सांगून ತಂಗಲೆ हाडी गेलेल पळे गेलेले का चार आळाम मिळले त्या कशगो कस्तुरी तुक सडनली ते आळामदल्ला म्हण कळलेले सांगलं मू वनमालಕ್ಕ कोण की उल्लेल वरिदल्ली म्हणू हा ಒತ್ತಸಿಲಿ हे उत्तर ऐकून थई निल्कून पळयता पूर्णिमक्कनी तिगेल दूव बघून आळाम काढत सती आळाम पळून म्हाका जीव उड्डून गेल गो तुसवे थई आळाम दत्त म्हणून म्हाका मत्तेंतू ना ಪೋರು ಪೆಲ್ಲವರಸ್ಪುರ ಚಚ್ಚರ ಅಳಾಂಬದಲ್ಲೆಲೆ ಅವಂದು ಕೈನ ಹತ್ತಿಲೆ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಳಾಂಬದಲ್ಲೆಲೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲೆ ಅಳಾಂ ಚಾರ್ ಹೋರಿ ಪೂರ ಮಕ್ಕದವು ಕಾಮುಂಟಿ ಕಂಚಿ ನ್ಯಾಯ ಹೇ त्या पूर्णिम कंचिನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪುರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಸ್ ಮಗು आजी घरा वचून त्याच्याली एका कंची नमने पडून दवरती ती पळ आवसून सांगील पुरा तशी सांगताच इली वरदराय मम्माक पुरा सांगला नाही गो कितले म्हळ्यारी तानी नातील टायमारी तांगल तोಟ वचून हाडची म्हळ्यारी पाय कसने उतर आयलरी भारी कष्ट दत्त गो मारायती नावन मलका हांव मुक्तमायेक कूडले फोन केले तुमगेले जागेरी आळामदल्ला हांव थोडे ಹೊರ್ತಸ म्हणले तिक्क भारी बेजारू अम्मी नातील टायमार आळामदल्ला मुगो म्हणून कडेर म्हणलेली असो देवान तुमगेले नाव बरयल्लें दिसता होर्न खायेती आनी कशी पावसड सूर जातरी उठयता मस्त मेळटा होरात तुमी म्हणून कुशेर सांगली ती सांगला हांवें पूर्णिमाक आयिल्ली ती उलयतना म्हाका आयकून हांव आयिल्ली म्हूण पुर्ती विशय सांगले तिका हो होईवे मुक्तमाय भारी चांगी नाही ग अशी कसने ಹೊರತು करत म्हळ्यारी कसने उरलेना वई वई मुक्तमाय भारी चांगी कसने निमगिलरी नामण दित्ता दला चोर हेल्लार मात्र तिगेल तितले जोर बैल मनिशी कोणे नापळे वई गोते करेक्ट तशी असका 2-3 दिवस तुकून आळाम दत्तसील काही ही पौर्णिमा खोरतसील काही एकलंकी ಈಗ ಚೂರು ವಿಷಯ ಕಳೆನಿ ಪಳ್ತಿನೆ कितलं होर नाही तिगेल स्वार्थ पळे असं ग सोडी ती पौर्णिम कंची नमनेच म्हणून सगळे गावन तुला गोतस ती बदल दावचवे ती बदल जाल्यारी बदल नाईन जाल्यारी आमकां सन लाभ सांग आमगेला दृश्टन ताजी आळांबे मेळका म्हण आशिल्ले मेळ्ळे तितलेंची हुयगो दनपार सीना जेवण आयिल गो ताका आळंबारांदे जेवण भारी खुशी जाल्ले आळामळा कसने परंबळाक म्हणयत ते सिजन कितले जात गो मग्गे आशिल्ले मग्गेनी आळांबगान बुद्धी केल गो ताका भारी खुशी जाल्ले हांव तांकां सांगिल्लें नाशिल्लें कशें कळ्ळें तांकां हांव हांकां सांगिल्लें खंय पुणी शीन दिसल्यारी आपय ती जेवणां वाडता ताका म्हूण सांगिल्लें तशें जावन हन्नी ताका आपोवन हाडलेलें गो भारी खुशी जाल्ले तुका एक बुतयेंत ರಂದೆ घालून दवरला गो होरी तें हां दायत वनमालक्का तू आळंबारांदे दित म्हळ्यार कोण नाका म्हणटा ती व्हरता आनी आज खंय कामां गेलेल गो आजी गोकुलदास मम्माल घरांत काम आशिल्लें तांकां हांव आळंबा विशय सांगनी हांवें पांय दवरपाक मेळ्ळ्यारी तांकां एक थोडे दिता तुका करचें काम नावें कस्तुरी कूर्ट म्हूण आळांबांनी विंचून तांकां हांकां दिवचे पशी तुमची करून खा गो खल्लरी कितले खवियत वनमालक्का दलरी कोणाक दिल्लरी तांणी प्रितीन तो पळोवंक घेतात नवे आमगेल कश्टकालाक हेल्प करतात नवे तें म्हाका मुख्य हां तें हय गो कस्तुरी ते कशें ग्यादेस मू खल्लेलेंक खाण चड नल्लेलेंक नाण चड म्हणून वय खल्लर कितले खवियत तांकां दिल्ल्यार खुशी जाता दलरी गोकुलदास मम्माल बायल चिकेक नमून न्ही गो ती चिकेवे मस्त म्हणयत ती आनी आमगेल सावित्रका एक लक्कच म्हणयत
केदन पळयलें री आमगे लसल घराणें म्हूण कोच्चोंगे तसता. यो यो तिका कामाची म्हळ्यार एक न्हू निकृश्ट जाल्यार गोकुलदास माम तशी न्ही आमकां न्ही कितले प्रितीन पळोवंक घेता गो तसवें. आनी तांगे ते कसं पूण काम असलें रे जावं नाका न्ही सांगता न्हू आमकां कामाच्यांका तेन्ना वाड गो आनी दायवे घे लज्ज कोर नाका म्हणून त्या म्हणे प्रितीन सांगता. ही बायल मनीशी वाडका जाल्यार वयत गो पळयत नवें यब्बा एक रंदे विचार फोडी वरचे खंयचे मन करता गो तसवें ती. वही गो देवस्थान आयला री तशीची आमतसलेला गुल्लो चक तिक थरा पावना. तिगेल ಹೊಡ್ಡಸ್ ತಿಕ್ ಅಸ್ಲರಿ ತಿಕ್ಕ ವನ್ಮಾಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಪೊಳೋನ್ ವಚ್ಚನೆ गोकुलदास मामू आमकां न्ही चंद कोण पळोवन घेता तशी जावन थंय वच्चे आनी सांबाळ पळय करेक्ट टायमाक दिता. आमकां कश्ट कालाक न्ही कसने दावका म्हणा हेल्प करता तो न्ही हांवें दळते कसने निमगी न्ही असल जनाक पुरा संभाळसून घेनो हसता हसता उल्लोचक तुक मात्र साध्य गो. अशी पूण असले रे जीवन कच्चे साध्य म्हणून मिगेल जीवन म्हाका पाठ शिकेला वनमालका.